Moja deva tu sorboro roznar mozo domicoro soglia carzanis moduso Amesonans Gorum Pavo Deva Tushara Mogaglakam Kalis Moche Tukadita Caris voce tucadita Deva Tusha Mogaglakta Caris voce tucadita Caris voce tucadita Quid lomoso mogum geloi Macarosloi Macaposloi Eke mozo obras loi Emporando macaracloi Deva Tusha Mogaglakam Caris moce tucadita Caris moce tucadita Deva Tusha Mogaglakam Caris voce tucadita Caris voce tucadita Deva Tusha Mogaglakam Caris voce tucadita Mozo Dev tu सर्व बरो Mozo रोजनार तू दोनी करो सगल्या म्हज्या काळजान सगल्या म्हज्या मनान सगल्या बळान आनी सगळे शक्तीन तुजो एकल्याचोच मोग करूंक म्हाका फावो कर म्हूण मागता आनी हे सकाळी तुज्या पांयाशी येवन हे सकाळचे भेटीन तुजें दर्शन घेता देखून ह्या पवित्र उंड्यान खरेपणी जिवो आसाय म्हूण हांव सत मानता जेजू खरो जिवो देव सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगळे शक्तीन म्हजी मान खोल भागावन तुका दुनिया परनिपाट आनी नमस्कार करता Jesus,
We adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. रोचनेचो काळ, सीजन ऑफ क्रिएशन. ह्या काळान आमी भितर सरल्या. ही रचना देवाची. देवान रचना सगळी. हे रचने भितर आमकां मनशाक रचल्या. सगळे रचनेची तेंगशी कशी. आपल्या रुपाची, आपल्या सारक्याची. In his own image and likeness. मनशाक रचलो तेन्ना हे सगळे सृश्टीचे, सगळे रचनेचे संरक्षण मनशाच्या हातान दिलें. Intelligent man with freedom and will. रचनेचे संरक्षण मनशाच्या हातान. रचनेचो काळ खेरीत भाशेन आमकां सगळ्या मनशांक एक उलो समजून घेवंक, मानून घेवंक. ही सृश्टी एक घर आमचे सगळ्यांचे. आ कॉमन होम. जशें आमच्या आदल्या पाप साहेब फ्रांसिसान लावदातो सी ही चीट बरोवन सांगली. आनी हे सृश्टीचे संरक्षण करूंक उलो मारलो. द केअर ऑफ द कॉमन होम. ह्या घरान आमी रावता. ह्या घरान आमचे बरोबर हेर प्राणी रावता. आनी ह्या घरान आमचें उदारपसण जावन दिसाच्या दिसा आमकां देणी फावो केल्ली आसा. जिव्यो तशेंच जीव नासलेल्यो वस्तू
जिवे प्राणी आनी जीव नासलेल्यो वस्तू हे रचनेचो एक मोठो भाग देवान रचला तो देवाचे येवजणे परमणे तो देखून हो उलो हे रचनेची सगळी भांडारां देवान दिल्ली सगळी गिरेस्तकाय आमी सांबाळूंक राखूंक देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया वो पवित्र संस्कारान जेजूक पळोवया आनी हे सकाळी सगळे आमचे जिवीत ताच्या हातान सगळी रचना ताच्या हातान दवरुया ओगीच राव जेजू मुखार सगळें जें तुवें अणभवल्लें आसा हे सृश्टीन त्या पासत ताका आर्गां दिवन वाचता All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good Lord made them all. So we go, yeah. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing color, He made their tiny wings. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small,
wonderful, the good God made them all. The purple-headed mountains, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them everyone. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. He gave us eyes to see them, the lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good God made them all. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the good Lord made them all. दोरेक वस्त, दोरेक रचना, देवाच्या मोगाची आमकां एक खुणा. देवाचो मोग हे रचनेन पळोवंक, ही भोगूंक, हे रचने पासत देवाक आर्गां दिनवास दिवन आमचें जिवीत जियोंक आनी हे रचनेची आमी मनशांनी काळजी घेवंक हे सकाळीं आमचें अर्पण जेजूक करुया. भोव पवित्र संस्कारान आमी येयल्या तेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन जेजू हाजीर जाता. हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमची तयारी करून आमची सगळी मागणी ताचे मुखार उबारुया.
देवा तुवें आमचो वरो तुका बसून वगो घेता देवा तुझा आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोन दिता देवा तुवें आमचो वरो तुका बसून वगो घेता देवा तुझा आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोन दिता बाबा पुताका द्या वंदन मोहिमा सासना बाबा पुताका द्या वंदन मोहिमा सासना देव बरो दिसती मोगाळ बाबळिंदो सगळ्यांक तुमकां येवकार मिसांत ह्या मिसान भेटयता हांव संपून गेल्ल्या सेसिलिया सांतियाग हिच्या आत्म्याक तेच बरोबर मागूंक लायला एरिक सांतियाग मागुया सगळ्यां खातीर जीं भोव करून दुयेंती आहात तांचे खातीर जीं मागण्यांक रावतात तांचे खातीर सगळ्यां पासत आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं आनी मिसान आमकां फावत वांटमेचे खातीर सुरवातीक देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव करिंदो दुनिया उच्चारून सांगता शिकून तरान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकाय केल्यात हांव म्हजो अपराध घेवन सदांच कुवाळ मरी सगळ्या दिवतां भोगता तुमकां भाव करिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात हांव प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे पोरजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कोनवाळेन दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय भाग्योन ग्रेगोर श्रेष्ठ गोंड्याचे विनवणेन तुवें नेमलोल्या पविसुबेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाडूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी हे पळय तिचे क्रिस्ती जिणेची सुदारप पळोवन ताका सदांकाळ संतोश भोगूं आनी सेसील आमचे भयणीक जे 1 म्हयनो आदी मेल्या तिका सर्गीच्या सुखाक पावय आमचे सुमयाचे पुता येजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सभेन आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक भाग्यवंत पावलोन कोलोस्करांक बरयले चिटी वेले वाचप कोलोसी शारांतल्या भक्तांक क्रिस्ता सोवे विश्वासी भावा भयणीक देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो
धर्मदूत पावलो आनी आमचो भाव तिमोथ ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमच्या मागण्यांनी तुमचे खातीर देवाक आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच आर्गां दिता. कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर तुमी भावार दवरला आनी सगल्या भक्तांताय तुमी मोग दाखयला म्हूण आमी आयकलां. स्वर्गांत तुमकां बोरवासो दवरला आसा ताचे तावन तो भावार्थ आनी मोग निपजोतात. स्वताचो निरोप म्हणजे शुभ वर्तमान तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या बोरवाशांची खबर तुमी आयकली. हे शुभ वर्तमानान आख्ख्या संवसाराक परगट जायत वता. तुमचे सवे घडले तशें सगळे कडेन फळां दिवन ते विसरत वता. देवाचे देणें तुमी वळखले आनी ताची नीट समजणी घेतली त्या दिसा तावन तुमचे मोदें अशें घडत आयलां. हे तुमकां शिकयलेला तो एपाफ्रास आमचो मोगाचो सहकारी, आमचो विश्वासी प्रतिनिधी आनी क्रिस्ताचो मुणयारी. आत्म्याच्या देण्यांनी तुमचे मोदें वसता त्या मोगाची खबर ताणेंच आमकां दिल्या. देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. परतून म्हणया, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आज आनी सदांकाळ. हांव जाल्यार देवाच्या घरांत माटलोळ्या जावची नात झाडा सारको. कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाळ. जबाब, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाळ. तुवें अशें केलाय देखून निरंतरी तुका दिनवासतलोले. तुजो मोग करतल्या मुखार तूं भोव कोणवालो म्हूण हांव परगडटलो. जबाब, कोणवाल्या देवाचेर म्हजो विस्वास आयज आनी सदांकाळ. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमाचे घरा गेलो. सिमाची सासू मोठे जोरान आसली आनी ताणें तिचे पासत ताका विनवती केली. तिचे रोडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. रोखडीच उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. दीस दारे पडले उपरांत जिन्सां बासाच्या बोलीकारांक ताचे सरशीं हाडलीं आनी एकल्याचे हात धरून ताणें ताका बोरी केली. जायते जाणांवेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत
आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण तो जाणा आसलो देखून ताणें ताका बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचों नाका म्हूण पूण तो तांचे लागीं पोरापतालो. पूण ताणें ताका म्हणलें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरांक आनी हांवें परगटूंक जाय, तर हेच पासत म्हाका धाडला. आनी जुद्यांच्या देवस्थानांत तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. दिसांनी आमी तेसलोनिकारांक चीट वाचताले. हांव भाग्यवंत पावलूची आयज आमी सुरू केल्या कोलोसकारांक चीट. आनी कोलोसकारांक चीट केल्या तेन्ना 3 वस्तू तो वाकाणटा भाग्यवंत पावलू. पयली सुवातेर ताचो भावार्थ, ताका देवाचेर, ताच्या पुताचेर, पवित्र आत्म्याचेर भावार्थ आहलो. आनी भावार्थ हा म्हणून दोयाड कोडणी ती कोत्ताली, एकामेकाचो मोग ती कोत्ताली. आनी मोग कोत्ता म्हणून स्वर्गराज्याचे दोळे लावन हो मोग कोत्ताले. आमकां मुजरी आसतली देवाची, देव आमकां स्वर्ग दितलो. बट हे मनान कोत्ताली, कोच्या परस कोरो केलें अशें न्हय, भावार्थान कोत्ताले. आनी बोरवासो आमचो स्वर्गराज्यान देव आमकां मुजरी दितलो. आयचो वांजेल भयणान बांदू काल देवस्थानांत भितर सरलो जेजू, आनी थंयसर देंवचार बसल्लो एक मनीस आसलो. तो बोबाट मारूंक लागलो आनी जेजून ताचे वेलो देंवचार काडलो. तो जमनीर पडलो, कांय वायट जावंक ना ताका, आनी बरो जालो हो मनीस देंवचार बसुल्लो. आनी आयज म्हणटा देवस्थानांतून सिमांगेर गेलो, पेद्रूगेर गेलो. ताची सासूमाय जोरान अंथरुणार हाडली, बरो जोर आयिल्लो तिका. आनी जेन्ना पावलो तेन्ना जेजू लागीं मागलें तिका बरी कर. आनी जेजून ओडो घालून जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो. आनी रोखडीच उडून ताचो परामर्श करूंक लागली. रोखडीच उठून तांचो परामर्श करूंक लागले. देवान आमकां भलायकी दिल्या, ते आमचेच पासत न्हय, दुसऱ्यां पासत. आनी भोव करून भलायकी ना तांच्या पासत, आमच्या घरांतूच कितलीं आहात आमचीं जाणटीं आहात, शेमाय शेपाय आहा, भलायकी उणें आहा ताका. हुस्को जायत वेता त्या संवसारांत. आनी आमकां भलायकी आहा, दुसऱ्यांक ताका भलायकी आहा. आनी आयज ही सासूमाय बरी जाली म्हणून येयल्ल्याची सेवा कोत्ता, तांची सेवा कोत्ता, परामर्श कोत्ता. तर आमी हें मनान धरुया, देवान म्हाका भलायकी दिल्या, हांव भलायकेन बरो आहा. जायतीं जाणां आमच्या घरांत आनी घरा भायर भलायकी ना. म्हणटच हांवें तांच्या पासत कितें तरी करूंकूच जाय. देवाक बरें दिसता. आनी देव आमकां आनीक आनीक भलायकी दितलो. भयणान बांद आनीक आनीक भलायकी दितलो. उपरांत दीसदारे पडले उपरांत जिन्सां भासाचे बोलीकारांक ताचे सोयशीं हाडलीं. आनी एकल्याचे हात धरून ताणें ताका बरीं केलीं. जायते जाणां वेले देंवचारूय काडले. आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण तो जाणा आसलो देखून ताणें ताका बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. जायते बुलीकारांक काडले भिडांत बांद हात धरून. आमी जाणां आमच्या हातांतल्यान एक गूण भायर सरता. जेन्ना भुरगें धाकटें आमी ताका पोशेतांव तेन्ना हें भुरगें हुशार जाता. पूण आमी भुरग्याक पोशेनाव
हांक्यान धरून पोशें नांव धाकटें भुरगें मेंगें जाता विणान मनान धरात. आमच्या हातांतले गूण भायर सरता आनी हो गूण भायर सरता तो जेन्ना भुरग्याक आमी पोशेता ल्हान आसतना हुशार जाता. आमी तें करिना पोशेना मेंगें जाता विणान बांद. आनी हेच भाशेन जेन्ना आमच्या हातांतल्यान आमी दुसऱ्या पासत मागता हात दवरता हो गूण भायर सरता. जायत्यो नर्सी मागतात देवा लागीं, सायबा हांव हॉस्पिटलांत वेता तेन्ना हांव म्हज्या दुयेंतीक हात लायतलीं, हात दवरतलीं आनी म्हाका हो गूण दी. हे म्हजे कन्ये उद्देशीन ती बरी जावपाक आनी ती बरी जातालीं भिडान बांद. तर आमी मागूंक जाय देवा लागीं हें काम न्ही फकत पाद्रीचें तुमचें. कोणाचे हात धरून तुमी बरी मागणें करतात, कोणाचे हात धरून तें देवाक पावता भिडान बांद. पूण मागूंक जाय आमी सकाळीं उठ्ठा आसतना मागूंक जाय. आयज जायतो लोक म्हाका मेळटलो आनी तो आमच्या मागण्यांक रावता. हो लोक आमच्या मागण्यांक रावता कित्याक बरी ना ती. आनी मागणें कशें करतले आमी? पयलें सकाळीं मागूंक जाय देवा लागीं. हांव कोण मेळत म्हाका बरो नासलो हांव ताचे हात दवरतलीं आनी मागणी करतलीं आनी म्हजो गूण जो गूण म्हज्या हातांतल्यान भायर सरतलो देवाचो गूण आनी ती बरी जातली. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका म्हूण राव म्हूण ती पोरांततालीं. पूण ताणें ताका म्हळें, देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेरांक घा आनी हांवें परगटूंक जाय. तर हेच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांत तो भाशण करीत आसलो. लोक मागतालो तेजे लागीं, आमच्याच गांवांत राव तूं, दुसऱ्या गांवांत आनी वचूं नाका, आमच्याच गांवांत राव. कितलो लोक तुका सोदूंक येता, बरीं जावंक येता. आनी जेजू म्हणटा ना, एकूच गांवांत आपणा शुभ वर्तमान परगटूंक धाडूंक ना, तो सगळे सुवातेर शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका धाडला. तर देवाच्या मनांत आमी सगळीं हांव हो गांव तो गांव, ही मनशां ती मनशां अशें न्हय, सगळीं मनांत आहा देवाच्या. फकत आमी ताचेशी वचूंक जाय आनी मागूंक जाय आनी देव आमकां बरो करतलो. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C7 पेज नंबर 31. C7. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक
मानता असली जा म्हूण मागुया. हे तुशानातले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र शुभेच्छा नावाक सर्वेस्वर मागूया. सर्वेस्पराजेच्या योजना वरील सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयली. तो योजना आयज आमी ग्रेगोरीच्या सुमयार पोरबे सुमयार आमी तुका भेटयता. तांचो वांटो घेवन आम्हा सगल्यांक जे बोगसणें सुभाव जिवीत मेळूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बरया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सर तेज क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ग्रेगोज भक्ताचे मानाय परब संभ्रमूक पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचे पुण्यान जिवीत आमकां दिता तशें करून आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवतान भक्तां सांगाती निरो तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्वराचें नांव येता जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावन ते आमकां आमचे सुम्या क्रिस्ताची कुडे आनी रगत आपलीच कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेज परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपले शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या गुणासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सगुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुळार गो शिवतले आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमचे आदारी गोडी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
सरस चाकोनी सिसिल्याची काकूत कोर ह्या संवसारांत तुवें तिका आपोवन वेली जशी पवित्रज्ञाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताजे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन पुणाचो बरो वासो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पडजडीत मुकामापण फाव कोर. आमा समेस्ताची दया करून मागता आंकवा मरेद्याची माई सांगाती बेगून झुजाय जपोती बेगून दोता बेगून जेवाज आनी सूर काळी तुका मानुल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दीत ही सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपण दर बापा सर वंदनायन बिबो तुका सासनांच्या सासना. जेजू हात धरून जाय सगल्यांक बरो कोत्तालो, कोणाक पोत्तून धाडिनासलो. आमी हो गूण मागपाक द्या लागीं. कितलो लोक आहा बरो ना, सायबा म्हजो हात ताका लावन म्हाका बरो करूंक आदार दी. हें मागणें धरून सगळें आमचे आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कुशीक स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसतो त्रास आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां नरकांत पडूंक दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. वेगळो युतां सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान अत्रेकता तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूच तिका एकोडान सांबाळ. सो शेत राजवूत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दे. संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ओ जेजू इद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटी. हे शेळीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया R38 पेज नंबर 196. R38. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
तुझ्या हातात जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेंत मोचे तुझे विणेन, ना शांती ना बरवसो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेंत मोचे तुझे विणेन, ना शांती ना बरवसो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओंप्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारक तूं ओंप्याचो, कुंवर सोडवणेचो. प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, जेजूचो पूत आमचो एकलोच गुरू, तोच आमच्या आत्म्याचे पसणाक तुवें दिल्लो जिववणो. ताचे कडचें तुजें सपून सोत शिकूंक आमकां उर्बेन बोर, आनी ते स्वता प्रमाणे माया मोगाचे कोरण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक हे जेवणा वरी आमकां घोटाय दी. हें मागता बागेवन ग्रेगोरीचे परबे सुम्यार, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन घेवया. T48 पेज नंबर 224. T48.
संसाराची